आयची सालसेताची अपडेट अशी आसा। काल बेनावली बीचीर एक ल्हान व्हडें दोर्यान वेताना दोर्या राप आसलो देखून हे व्हडें पडतलें। तातूंत 4 नुस्तेकार आसले, तेवूय उदकांत पडले। तशीच तांची जाडी सुमार 5 लाखाची ती उदकांत पडून शेणली। पूण हे 4 नुस्तेकारांक दिश्टीच्या लायफ गार्डांनी देखले आनी तांणी तांकां सेव करून बीचीर हाडले। एसजीपीडीचे होलसेल फिश मार्केट आता एसजीपीडीन एलॉंग विथ फिशरीज डिपार्टमेंट ते डेव्हलप करपाक चिंतला। आदी असले जायते निर्णय घेतलेले पूण कांयच जावंक ना। गोंयकार रावतात, हे होलसेल फिश मार्केट बरे भाशेन डेव्हलप जावन एक बरे होलसेल फिश मार्केट तांकां दिसती पडटलें म्हूण। गोंयचो लोकसभाचो MP फ्रांसिस्को सार्डीन हाणें गोवा गव्हर्मेंटा लागीं मागलां जे भूमिपुत्र अधिकार बिल हाडलां ते बेगीनूच स्क्रॅप करचें म्हूण। गोवा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान ह्या वर्साक 10वीच्या आनी 12वीच्या भुरग्यांक हांची एग्जाम घेवंक ना, पूण तांणी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एसेस करून तांकां 10वीक आनी 12वीक पास जाले म्हूण प्रमोट केल्यात। पूण जे भुरगे 10वीक आनी 12वीक फेल जाल्ले फाटल्या वर्साक, तांची गव्हर्मेंट आतां 18 ऑगस्टाची एग्जाम घेवंक सोदता। हे भुरगे फाटीं CMाक मेवलेले आनी तांणी CMा लागीं डिमांड केल्लो की तांकां एग्जाम दिनासतना तांचेय बी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स करून तांकांय बी प्रमोट करचे वो पास करचे म्हूण। काल तांणी मडगांव प्रेस कॉन्फरन्स घेवन गव्हर्मेंटा लागीं मागलां की तांकां एग्जाम दिवची न्हय, पूण तांचेय बी तांणी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स एसेस करून तांकां पास करचे म्हूण। नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी गोंयची हांणी ह्या भुरग्यांक सपोर्ट केला। सालसेत एरियांत 2022 वर्साचे असेंब्ली इलेक्शनाचे वारे मारपाक सुरवात जाल्या। कांय दीस फाटीं वेल्लेचो आदलो आमदार श्री बेंजामिन सिल्वा काँग्रेस पार्टीन जॉयन जावपाची प्रोग्राम आसलो, पूण वेल्लेचे ब्लॉक काँग्रेस कमिटीचे मेंबर आयले आनी तांणी ताका ओपोज केलो आनी खूब बोवाळ केलो। तरी पूण आदलो वेल्लेचो आमदार बेंजामिन सिल्वा काँग्रेसीक जॉयन जालो। आयज आपाचो आदलो कन्व्हेनर एल्विस गोम्स काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाता आनी आपूण कुंकळकार आनी आपणाक कुंकळ्ळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेसीन तिकेट दिवची म्हूण ताची इच्छा आसा। कांय दीस फाटीं नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको हाणेंय स्टेटमेंट केल्लो की आपूण कांय दिसांनी काँग्रेसाक जॉयन जातलो म्हूण। ताची इच्छा आसा की काँग्रेस ताका बेनावली वो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन तिकेट दितली म्हूण। काँग्रेसीचो गोवा प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हाणें म्हटलां काँग्रेस पार्टी कोणा लागीं अलायन्स करतली ती सेंट्रल कमिटी मेंबर्स डिसिजन घेतले म्हूण। ते म्हणटात तांचे लागीं कांय ना, पूण सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स हे फायनल डिसिजन घेतले की गोंयांत 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक काँग्रेस कोणा लागीं अलायन्स करतली वो ना ती। साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयज सुमार 26 पेशंट कोविडाचो ट्रिटमेंट घेतात। काल TB हॉस्पिटल मुतीर कोविड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसली। ज्या मनशा लागीं आधार कार्ड वो इलेक्शन कार्ड ना वो कसलीच आयडेंटिटी कार्ड ना तांकां आनी बरें दिसता सुमार 110 लोकांनी थंय कोविडाचें वॅक्सिन घेतलें। आयची सालसेताची अपडेट तुमकां सांगता। आयची सालसेताची अपडेट अशी आसा। फातोड्डा आनी मारगांव 86 केसीस आसात, बाली 19 केसीस, कांसावली 60 आनी 8 केसीस आसात, चिंचिणी 40 आनी 8, कुर्तोरी 18 केसीस, लोतोली 20 आनी नावेली 23 केसीस आसात। ही आसली सालसेताची आयची अपडेट। देव बरें करूं।